तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बोरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी वागयता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला क्रुसाच्या मनांत जिवीत दिला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मगच्या बाबांनो आनी भयणो, आयची ऋतूची आमकां परत जेजू आमचो सडवणदार तो सगळ्या मनशा कुळाक सडवण दिवंक आयिल्लो एक बरो गवळी आपणाचें सजीव आमकां दिवन तो आमकां राखता, आमकां पोसता. कोण सोमी जेजू म्हणल्यार ह्या दरवट्यांतल्यान भितर सरता आनी भायर वेता ताका रक्षण आनी सरो फावो जाता. तर ताचो ताळो आमी आयकून त्या प्रकार आमी जियेता जाल्यार खंडे जावन आमकां सडवण लाभतली. ह्या बरोबरच्यान आमी सदांच जियोंक प्रयत्न करया. आमी केल्या सुखीचो उगडास कांतांचे बॉक्सांनी मागून हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावते बरी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुजगुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो व्हड अपराध. ह्या पासो बेगीन सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा पातकाच्या कोंडान पडोवन गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या साखरांक तुज्या पुताचे काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केली आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोष सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून ससनाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदेव आसल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुद्यांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनातगारांनी ताची टिका करून सवाल केलें, सुनात जावंक नातल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय? तवळ पेद्रून घडिल्ले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यान हे परी विवर दिलो.
हांव जोप्पा शारांत मागण्यार आसतना ध्यान पारवाशांत पडोवन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शीड कशी अंतराळा तावन 4 कोनशांनी उमकळून आसली कसलीगी एक वस्त देंवून येतली ती हांवें देखली. ती शीदा हांव आसले कडेन येवन पावली. ती हांवें सारकें देखिल्ल्या वेळार तातूंत मनजाती, रांजवट मृगां, दिवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू ऊठ मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सोमिया, नाका. अशुद्ध वा भ्रश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळू हांवें आपणूंक नेना. पूण दुसरे फावटी ह्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा न्हय. अशेंच 3 फावटी घडलें. शकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक पाटी वळून व्हेली. त्या फटाफट सेजारेया तावन म्हजे सरशी म्हूण धाडिल्ले ते जण हांवें आसल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचूंक हांवें पाटी फुडें करिनाये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण बावी म्हजे सांगाता सेजारायाक आयले. आमी सक्कडी कार्नेल्याच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टीक पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतास सुरवेर आमचेर देंवल्लो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकांत स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगिल्ल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमणल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिल्लें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण. इतलें आयकतास ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातीच्यांकी जिणी बदलून जिवोवचो संदर्भ दिला म्हूण ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचें उडोवकार. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. जशें मेरू मोवत्या झरीक ताणयता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळात. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावोवं. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. सर्वेस्परा जय जय. जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सोम्या. त्या वेळी जेजून फारिझेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण बकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर चडोवन येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्ल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव बकऱ्याचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व चोर आनी लुटकार
देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार, म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवी मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळो म्हूण. देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिविताची सतां आमी आमच्या सालत्या जिविताद्वारे आमी शिकता. जायते फावटी सांकेतीक रुपांनी आमी जिविताच्या सता विशयां शिकता आनी ह्या सांकेतीक रुपांनी आमी आमच्या जिविताची सतां आमी उगडापी करता. जोच्या वांजेलांत जेजू असलेंत सांकेतीक संगत्यो घेवन आपूण कोण म्हणलें आमकां तो विवारशिता. आपणाची वळख तो जायत्या संवसारीक संगती मुखांत्र वा लोकांच्या अनुभवाक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयांत तो संगती मुखांत्र तो आपणाची वळख आमकां कळीत करता. इंग्लिशान म्हणटा आय सेयिंग्स ऑफ जीजस वा हांव जावन आसां म्हणल्या त्या उतरां मारिफात जेजू आपूण कोण म्हणलें आमकां तो विवारसिता. हांव जावन आसां म्हणून ताका तो एक रूपणे कुटसिता, एक संकेत कुटसिता. आमी वांजेलांत आयकलां हांव जावन आसां वाट, हांव जावन आसां सत, हांव जावन आसां जिवीत, हांव जावन आसां जिवनपण, हांव जावन आसां दाखवाल, उजवाड, उंडो, हांव जावन आसां दार, हांव जावन आसां बरो गो. संगती मुखांत्र लोकांच्या जिविताच्या अनुभव दिवच्या त्या संगती मुखांत्र आपूण कोण म्हणलें तो आमकां समेस्तांक उगडापें करता. आमी कालच्या दिसा जेजू बरो गवळी म्हणल्या विशयांत नियाळ केलो आनी परत आमकां आयच्या वाचपांत आयच्या वांजेलांत आपूण बरो गवळी म्हूण परत जेजू आमकां सांगूंक कशी व्हरता. जेजू कसो बरो गवळी, खंयच्या मापान तो बरो गवळी. आपूण बरो गवळी म्हूण सांगच्या मारिफात जेजू कितें सांगूंक कशी व्हरता. आपूण बरो गवळी म्हूण सांगून जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा दार आनी ह्या दारांतल्यान कोण भितर सरता ताका जिवीत मेळटा, ताका रक्षण मेळटा. कोण ह्या दारांतल्यान भायर सरता ताका सोरो मेळटा, ताका ताचो दिसपडटो ग्रास फावो जाता. म्हणजे कोण जेजू म्हणल्यार ह्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकता, ताका वळखता, तो आपणाचो सोडवूनदार म्हूण स्विकार करता आनी ताच्या फाटल्यान येता, ताका सस्नीक जिवीत फावो जाता. आमी जाणाव हर एका घराक एक दारवटो आसा, हर एका कंपाउंडाक एक गेट आसा. जर तर ही गेट धांपली तेन्ना भायर तावन कोणी भितर येवंक जायना. पूण जीं कोण भितर आसात तांकां एका रितीचें रक्षण मेळटा आनी रक्षण मेळ्ळां म्हणलो अणभव जाता. आनी जी कोण हें दार उक्तें जातना त्या दारांतल्यान भायर सरतात, दारांतल्यान भायर सरून वेचें म्हळ्यार फुडार सोदून वेचें, आपणाचो दिसपडटो ग्रास सोदून वेचें, आपणाच्या जिविताक पोशण सोदून वेचें. जर तर ह्यो संगती आमी आमच्या आत्मीक आध्यात्मीक जिविताक लागू केल्यार, जर तर आमी म्हणटा आमी स्विकार करता की जेजू आमचें दार, अशें म्हळ्यार जेजू आमकां रक्षण दिता,
जेजू आमकां पोशान दिता. जे कितें आमी जावन आसा तें सगळें जेजू मरिफात आमकां फावो जाता. हें भावार्थेचें सत आमी स्विकार केल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत संपूर्ण जाता. जेजू आमकां संपूर्णकायेच्या त्या शेवटाक वन पावचे तसली वाट तो दारवटो. तर मगाच्या भावना आनी भयणो, आयच्या दिसा जेजू बरो गवळी म्हूण आमी नियाळ करता आसतना म्हज्या जिवितांत खंयच्या मापान तो बरो गवळी जावन आसा म्हणलें आमी नियाळ करूंक जाय. खंयच्या रितीन ताणें म्हाका रक्षण दिलां, खंयच्या रितीन तो म्हजो पोस करता हें आमी समजून घेवन स्विकार करून जियोंक जाय. आनी सडीत मापान ताचो ताळो आमी आयकोंक जाय. जर तर आमी ह्या दारांतल्यान भितर सरनाव, आमी दुसऱ्याचो ताळो आयकता तेन्ना आमी दुसरीच वाट धरता आनी दुसऱ्याच शेवटाक पावता आनी हो शेवट नासाचो जावंक पावता. जर तर जेजूचो ताळो आमी आयकून ताच्या फाटल्यान येता तेन्ना आमकां ससनीक जिवीत फावो जाता. तर जेजू बरो गवळी आमचो सोडवणदार आमकां ससनाचें जिवीत दिता. ससनाच्या जिविताक आपोवन व्हरूंक तो आयला. तर ह्या सोम्याचो ताळो आमी सदांच आयकुया. सदांच बरें उतार तो सांगता तें आमी स्विकार करया. बरी वाट तो दाखयता त्या वाटेन आमी समकवया. रक्षणाची उतरां तो आमकां दिता तें आमी स्विकार करून जियेवया. खंडीत जावन आमकां ससनीक जिवीत फावो जातलें. सोम्या जीवन मुझे हे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझें ह्या उंड्या वायना सोमें तू सोम्या काळीस मुझें खालते बोळे ते तुका खांतय ताचे सारके तुझे मोगान तुझ्या तूं म्हज्या मोगाळ भावभिनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमचे नका पयसबेच्या आदावा सोरेस देव मानून घेव. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उसारा व्हरतो अपरिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. ओ यशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाण निवर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुना जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परे जवान जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी करचे हे रगत पातकांचे बोक्सन मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so gut purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरिये देवाचे माये संगती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूत आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयेकुने जिवितां सवस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं तुमचे सवय आसूं. उत्साहन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेत तांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुना जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुना जिवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रसाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार बरी आशिर्वादी आमकां. भगन वर्साचे खुरवे निवारक आमची दुआ आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.